जेन्ना हेरांत वाचलो म्हाका दूख भोगलें आनी लॉज दिसली की आयज पर्यंत 15 घरां आमचे राय विलेजीन सोलवा म्हणटात ते वाड्यांतूच आजून तांकां पायपाचें उदक पावूंक ना. जेन्ना गोंयचो सरकार दिल्ली सरकार ते उलयतात हर घर जल. हांव हे लोकांक उलो मारतां आनी सांगूंक सोदतां हांव सदांच आयताराचो मेळटा. सरकारा कडेन पयशे नाय भिकेक पडला जाल्यार हांव मुगे एमपीच्यान ते फंडांतल्यान घालूंक जाता जाल्यार हांव ट्राय करतलो. सो म्हाका आयतारचे मेळूंक येयात. पूण म्हाका दूख भोगलें हांव MLA नासल्यार 15 वर्सां जालीं मायज आनी आजून थिंगा उदक पावूंक ना आनी आमगेलो MLA जगतात म्हूण. दुसरें आतांच बराबर वाचलें हांवें की हायकोर्टान हे सरकाराक सांगलें की 4 सुमनां भितर विदीन 4 weeks सगळे पोटहोल हे काडपाक जाय. तुमी जाणात प्रेस जावन आनी गोंयचे जनतेकूय खबर आहा. चीफ मिनिस्टरान एक दीस सांगलें एक आनी पोटहोल हिंगा गोंयांत मेळचो ना. हिंगा पोटहोल ना म्हूण तरी कोणें म्हणून म्हणशें आहा जाल्यार पयर सुवातेर ओत आनी दोड दामून गोंयचे पडलें. मोटरान फ्यूल लायना तसो मोटर रावची पडली कित्याक मोटर फोंडा पुट्टी रोखडें कोट्टाली फोंडा म्हूण तो दामलो प्रेम. हांव गोंयची जनते सांगूंक सोदतां हो सरकार चल्ले ते भशेन एक वेळ येतलो सगळें एडमिनिस्ट्रेशन हायकोर्टान करचें पडटलें कित्याक हो सरकार निर्लोल आहा. आतां आमी पळयलें ड्रग्स हर एक दिन एवरी डे पेपराचेर येता. कोण आंध्रासा पुलीस आयले, तेलंगणासा पुलीस आयले आनी हुंयसा पुलीस आयले. आमगे ड्रग पेडलरांक तांकां धरपाक हांव गोंयचे परजेक सांगूंक सोदतां आमगेले पुलीस बेरे आदी डेफ एंड ब्लायंड सगल्यो पार्टी चलतात. म्युजीक सो लावड कोणागेलें काजार चलता जाल्यार त्याक बंद करून पुलीस येताय. तो बाबडो एकी पाटकात जाता. थिंगा सावंड देंवोन ते एलाव करून दियाय कांय वायट ना. पूण त्यो पार्टीज पळय चलताय ड्रग्स आनी सोरो पिवन हें बंद कराय. हें करून नाय तुमी. देखून गोंयचें नांव इतलें पेड्डें जावपाक पावना कित्याक पुलीस बागी आसात तांच्या बागी. सो हांव CMाक होम मिनिस्टराक आनी तेच भाशेन DGPक फोन सांगूंक सोदतां सगळे थिंगा बेल्टांतले पुलिसीक ट्रान्सफर करात. आतां तें जावपाक दिलें आतां दवरूंक भोंवतात. हांव म्हणना लेटूय जाल्यार दवरली जाल्यार इज मच बेटर देन तें दवरनासतना उरलें जाय. पूण हांव सांगूंक सोदतां वी वॉन्ट प्रिवेंशन हें जायना जावपाक गोंयांत. आनी गोंया सबंद देशांत आनी संवसारांत फुडें नांव पेड्डें जालां. सगळीं ड्रग्स आनी सगळें लॉलेसनेस रेप्स मर्डर्स हें गोंय फुडें वाडत गेलां. हांव होम मिनिस्टराक कोणू बरो एक एडवायजर दवरपाक जाय तुका हें एडवायज करपाक हाव टू गो हियर. आतां आमी पळयलें पयरूच हिंगा आमचे आमदार वचून सरकार उलयलो. अजून ते सांगूंक सोदतात की कॉन्स्टिट्युएन्सी बोर्डाक गेल्यात म्हूण. अरे बाबा कोण पिशे नात लोकशाही तुमची बोर्ड भरपाक गेले म्हूण सगळें खबर आहा. कोण फुडें मंत्री जातल्यार तांणी पयशे गेल्लो नाय. एरान सगळ्यांक पयशे घेवन गेल्ले आसा. तिका लोकांकूय उलो मारता हे पयशे घेवपाक पावले तुमी तांकां निवडून हाडले
ते निवडून हाडना जाल्यार ताका पयशे मेळपा न्ही. सो तुमगेलो शेअर मागाय तांकोडे आयलो कडेन आनी ते पयशे घेवन दुरपऱ्यांत दियाय. जायते सांजे नासलो आसा. हे सरकारान कितें केलें, 2 शेजारी एका कडेन भरपूर पयसा जेवपाक आनी दुसऱ्या कडेन फकत थोडे तांदूळ हाडलो आय. ताच्यान तेंय चोवपा जायना. ते तांदूळ काडून तो हाडटा आनी ताका उपाश करता. तसले बीजेपी सरकारान गोंय केल्ले आसा. मेजॉरिटी आसतना तांणी काँग्रेसाक आमदारांक पयशांनी घेवन आनी कितें करून काँग्रेस कांय न्ही म्हूण ते दाखोवपाक सोदता. हांव गोंयची जनतेक सांगता, तुमी सदांच काँग्रेसा बराबर रावले. हे पावटी तरी फकत तुमी 11 सीट दिले. तुमच्या गुन्यांव नांव पार्टीचोय गुन्यांव. हे फोटींग चोर जे आसले पयले तांणी कोण कोणाक हाडून तिकेट दिल्यो. हांवें ऑब्जेक्ट केल्ली. आयज तांणी कितें केलें, जिखून आयले लोकांक दिसता थोडे पयशे मेळ्ळे, पूण आतां कितली पावटी आयज पयशे घेवपाक बीजेपीन गेले. सो असली जायना जावपाक आमकां आयज काँग्रेसान दुसरी पार्टीची गरज ना. आमी इतले तेंप चलयन हांव मंत्री आशिल्लो. हे पावटी पर्यंत तुमी म्हाका 20 दिसांनी लोकांनी निवडून दिलो. कित्याक तुमकां काँग्रेसाचेर फेथ आहा. सो हे गेल्यात पूण फुटीं लोक तांचे बराबर सुद्दां आनी हांव मागता तुमी काँग्रेसाचो सारको गुन्यांव करनाका. इलो गुन्यांव आहाच. कित्याक फोटिंगाक तांणी हाडून तिकेट दिवपा न्ही. पूण त्याची दिले की घडये हे आतां बरें जालें जाय, इम्प्रूव जालें जाय. आमी पळयल्लें आसा जे फोटींग बीजेपीन वतात खूंयच तांकां वॉशिंग मशिनां घातलीच ते सारके क्लीन जावन येतात. असले बीजेपीचें धरण जावन आसा. आतां आनीक पळयल्लें आमी मडगांवां पयलींच शिरोडकराक निवडून हाडलो. आतां रोखडेच एक सुमार 2 सुमार भितर म्युजिकल चेअर. हांव ह्या आमदाराक सांगूंक सोदतां, तूं हे फोटींग पोट गेली हे कावन्सिलरांक पांच्यान तांकांय शिकयनाका. कित्याक आमकां बरे पॉलिटिशियन वयर जाय. काय तुमी निवडून हाडलो. आयज रोखडें नो कॉन्फिडन्स मोशन. सो हे म्युजिकल चेअर मातशें बंद करात. आनी आजूच हांवें वाचलें की प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून थोडी जमिन्यो हांव फॉरेस्ट मिनिस्टराक दोड्यो घडून मागूंक सोदतां. खूंय घर आसात ताणें जायत झाड रोयल्यात. तुमकां ते प्रायवेट फॉरेस्ट जी ओल्ड फॉरेस्ट आहाय ती सांबाळाय आनी बारीक कितें कुडके कोणाक घरा भोगले ताणें जायत रोयल्ली तूं पळोवंक आयला. दुसरी मागीर आनी घरां तें तूं फॉरेस्ट म्हणून जाता. तुमी कोणें पळय कांय रोवंक ना. हेंकां लोकांक रोयलोले घोडये तांकां फूट पडना. पूण ह्यो गोश्टी पळय कोणें घरा भोगली आनी तेंकून दोनी घरां मदीं असली फॉरेस्ट घालपाक नाका. तुमी पळय कन्वर्शन कोत्ताय फॉरेस्टाची थोडे पयशे घेवन आनी आदलो जे आशिल्ले ताणें सगळे 16B केले आनी लोकांक त्रास जाले. सगळें करप्शन वाडयलें. हें तुमी बंद करात. आनी जी फॉरेस्ट जी आसा ती सांबाळ्यात. जेन्ना वनमान उत्सव येता तेन्ना लोकांक झाड वांट्यात आनी रोयली. पूण आयज लोक चिंतता अरे हांव रोयना जाल्यार बरें, हांव रोयल्यार हांव त्रासां पडलो मारून हाडना. हें लोकांक प्रोमोट करूं नाका. हें म्हणून हांव सगळ्यांक जे आयकतात सांगा हांव देव बरें करूं म्हजी 2 मिनटां सोंपयता. कितें क्वेश्चन आसलें इतलें स्टेटमेंट केला तो सारको बरो हांव सांगता काँग्रेस हांवें आयकिना पूण म्हाका कळ्ळो जाय. हांव नांव काड सांगता तो. हांवें वाचिलां आयकिलां ताका कितें होरें आसपा जाय. बट कितें होरें आहा तें हांव न्या. आनी कितें क्वेश्चन काँग्रेस आतां हें करपाक तुगे रोल कितें आसतलो? काँग्रेस भोट करपाक तुगे रोल कितें आसतलो? तुगे रोल आनी सुबेज आसतलो आतां भोट करपाक. कित्याक हे फोटिंगांनी काँग्रेसा नांव पेड्डें केलां. लोक आतां दुबावता अरे हे काँग्रेसाक दिल्यारीच तोडवतात. आनी हेर पार्टी ज्यो आसा जाणी गोंयांत कांय करूंक ना ते आनी फुगयतात.
एक पॉइंट उरलो मुगे सांगपाचो. हांवें कालींच आयकिलें की पोस्ट मास्तर थोडे स्ट्रायकीर गेल्ले आसात कित्याक तांकां रिप्लेस करून ते भायले महाराष्ट्रांत हाड. कितें जालां हांवें पॉयंट रेज केल्लो पार्लमेंटांत. आमचो सेपराट डायरेक्टर सुटला तो जनरल आमचे ना ऑफ पोस्ट. कित्याक पोस्ट ऑफिस पुणे आहे म्हूण ते बॉम्बे आसा थिंगसान मॅनेज करता. पूण हांवें सांगलें तूं मॅनेज कोराय थिंगसान, पूण रिक्रुटमेंट गोंय जावपाक जाय. आमकां भायर नाकात. आनी हांव एडवर्डार सरकारा वचून मारता तुमी आज पर्यंत ते आमगेले ओल्ड गोवाचें कांय करूंक ना, 3 लिनियर प्रोजेक्ट कांय करूंक ना, आनी हेंय पास कोल्यात की आमकां पोस्ट मास्टर जनरल तरी गोंयांत रिक्रुटमेंट गोंय जावपाक जाय, गोंयच लोकांक मेळपाक जाय. हें हांव सरकाराक उलो मारता. आनी ही डबल लायन जी येता आमकां माजोड्डे मुखार नाका, सांजे आल्यार म्हणू नाका, मडगांव स्वाद्या 2 जाणांक रावपाक. तेन्ना रावं दी, पूण लोकांच्या ओड्ड्याचेर नाका, लोकांच्या घरांत देखून आमकां एक डबल लायन गेलो नाका. आनी हे सरकार हिंगा पास करून धाड्यात तेन्ना आमी उलयता ती फॅक्ट आसलो. ह्यो सगल्यो वस्तू हांव उलयलां, पूण आमचें तें इट फॉल्स ऑन डेफ इयर्स. दॅट्स वाय resolution has to go from the assembly saying that these are the things which the Goa government wants. आणि कोणाने क्वेश्चन आहा तशें आयज तेंची न्हू डीसीपी हेजे पायलें तेणें गोव्हर्मेंटान न्यू ड्राफ्ट डीसीपी अमेंडमेंट काडले. तशेंच आतां जेटी पॉलिसीक लागून हेची कितें ती पॉलिसी पयली भायर सुद्दिली तें ऑलरेडी हें केलें सर आउट केलें ना. हांवें वाचून ऑलरेडी हें केलें वाचून ती वाचून तरी आमकां मेळना. काल सीएमान स्टेटमेंट काय नोव्हेंबर काय डिसेंबर मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जाता. दाबोली एअरपोर्टाक कितें जाता? काली आमी मिटींग घेतला तुवें वाचून ना. दाबोली सासनाक उक्तलो कित्याक 500 कोटी हांवें हाडले आनी 100 कोटी आतां हाडले. सो 100 कोट्यो थिंगा मोडले. 8-10 एरोब्रिजीस कित्याक. सो आमकां मोपा आमकां हेलो जाय. कित्याक वी लुकींग एट गोवा 40 years ahead. हो पावस ना. पूण हो सासनाक आमचो दाबोली उरपाक जाय आनी उरतलो हें हांव लोकांक आश्वासन दिता. कित्याक तो सेंट्रली लोकेटेड. आनी कितें आहा